दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्यापरी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। हीन दीन परी मनास वाटे हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। ध्यान करू जाता मन हरपले ध्यान करू जाता मन हरपले सगुणी जाहले गुणातीत गुणातीत ध्यान करू जाता जेथे पाहे तेथे राघवाचे ठाण जेथे पाहे तेथे जेथे पाहे तेथे राघवाचे ठाण करी चाप बाण शोभतसे शोभतसे ध्यान करू जाता राम माझे मनी राम माझे ध्यानी राम माझे मनी राम माझे ध्यानी
शोभे सिंहासनी राम माझा, राम माझा ध्यान करू जाता. रामदास म्हणे विश्रांती मागणे, रामदास म्हणे रामा विश्रांती मागणे, रामदास म्हणे रामा विश्रांती मागणे, जीवीचे सांगणे हित गुज, हित गुज ध्यान करू जाता. मन हरपले सगुणी जाहले, गुणातीत गुणातीत ध्यान करू जाता, ध्यान करू जाता, ध्यान करू जाता. जय जय रघुवीर समर्थ सद्गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की जय. महारुद्र हनुमान की जय. श्रेष्ठ गंगाधर स्वामी महाराज की जय. सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी महाराज की जय. जय जय रघुवीर समर्थ. भक्तगण हो, सगळ्या आवडीन हांगा जमल्या ती सगळ्यांक ऐकू येतले. आमगेल राधिकाकय ऐकू येतले, ऐकू येत आसतले तिका, म्हाका अशें दिसता. कोणेय ह्या सत्संगांतल्यान वंचीत जावची ना ती. ही म्हगेली प्रार्थना समर्थांगेल पावलां ती. श्रवण भक्ती घडत आणि एकाग्र मनाने आ श्रवण भक्ती म्हळ्यार कल्ले म्हूण सांगिले की आयकत नेम खंयचेय ग्रंथाचे कसले आयकत आसतना आमकां कोण वखतस की तो एक्चुली कोणा तोंडांतल्यान येता असो तें मायक शें आसा, जाल्यार कोण त्या ग्रंथान बसून सांगतस की तो वखता. तो आनी हांव श्रोता आनी हो वक्ता श्री समर्थ जे सांगता आसा ती फक्त म्हजे खातीर सांगता आसा. इतले भाव दवरून हांव जर आयकलें दुसरे कसलेय मनांत विचार येनासतना, तरी ते डायरेक्ट आमच्या हृदयांत पावता, मनांत पावता, हृदयांत पावता आनी कड्डेरी ते सम आकलन जाता. इत्या म्हळ्यार बुद्धी ताळ्यार व्हरता. आकलन जायना पडे ताजेर आमी चिंतन मनन करना पडे. ताजो एक ध्यास लागता की आमकांय तें मेळका, आमकांय तशें जावंका अशी. आज तरी भोग आमटे निरूपण आसा समर्थ करचे आसा ती. ताजे पयलीं आमी मनाचे श्लोक घेवया दोनी. गेलपंता एक घेतील तो परत वाचता. जयाचे एक मिनिट. मना राम कल्पतरू कामधेनु, निधी सार चिंतामणी कायवानु, जयाचे नियोगे घडे सर्व सत्ता, तया साम्यता कायसी कोण आता. जय जय रघुवीर समर्थ. मंडळी, गेलपंत आमी एक हे सांगिले की रामा बद्दल समर्थांक इतले प्रेम आसा, तांगेल कशी स्तुती करूं आनी कशी ना, शब्द मेळना ती. अरे हे मना तूं गोत्त स्वय, राम होच कल्पतरू आसा, राम हीच कामधेनू आसा, होच एक सार गोष्टीचो हो एक निधी समुद्रूच आसा. हेंच खरें ज्ञान. ताका एक पंत ताल्ल्यार दोस्ती करी, तुका आनी कसले गरज लागची ना. तूं चिंतामणी आसता हां, काय वानू ताका स्तुती कशी करूं म्हण हां. जाल्यार जयाचे योगे घडे सर्व सत्ता, तया साम्यता कायसी कोण आता काय. ताका कसली उपम दिवं हां. तरी हा पाप सामान्य श्रोता वक्त्याक विचारता, भय म्हाका तो कशी अनुभव येतलो. तावळे समर्थ सांगता ती हो अशी कल्पतरोस की ताजी मुळांत बसल्यार तुका कल्पने तीच तो दितलो. कल्ले करका लागना रामाल कल्पतरू मुळांत बसून. बरें जाल्यार
समर्थ सांगता ती जायद तुका फाय न्ही फाय कले आजीची तुझके भायर पडली की तुका एक गोमटें झाड दिसतलें तोच कल्पवृक्ष म्हूण लेखू न्हू निवांत थंय बैस तुका कल जाय तें मागून घे हां म्हळ्यार तुका दुख्खच वरचें ना सगळें हें जातलें बरें जातलें कल जाय तें मागून घे म्हूण ताका आशिर्वाद दिता ती तो मनुश्य भायर वता आनी रखरखी वत पडल्या मे म्हयनो लागला माथ्यार वत पांयां मुळां वत सगळें डी विटॅमीन खंय तो वता वता सावलीची ताका भयंकर गरज आसता एक गोमटेची वटवृक्ष दिसता डेरेदार अशी फुल्लेलो आनी त्या वटवृक्षाक एक पार आसा त्या पारार थंय वचून आराम करता थोडो वेळ बसता तो कितलें बरें दिसलें अक्कल कोरी येदो तरी होच सो दिसतो कल्पवृक्ष अशी समर्थांनी काल सांगिल्लें न्ही की तो केन्ना दिसतलो म्हण हांवें विचारलें ताणें म्हळें रे बाबा वचून पळय हें दिसतलें तुका कळटलें अचानक दिसतलो म्हूण सांगिल्लें अचानक म्हळ्यार केन्ना आतां अचानक म्हळ्यार केन्ना तें आतां सांगलें अचानक पण सरप्रायज कल बरलो तांकां सरप्रायजान तें गमत आसता न्ही वचून पळय तूं बैस थंय विचार आनी त्या वृक्षा म्हणान तो बसलो बसल्यार ताका पाप तान लागिली आनी भूकय लागिली 5 मिनीट फक्त ताका दिलेली 5 मिनीट तुका पण दिता तो वृक्ष साद आशिल्लो तरी त्या वेळार तो कल्पवृक्ष जातलो तुका जाय तें दितलो तूं मागून घे हो म्हणटा तरी भूकय लागील पावूल मुखार घालूं जायना तान लागिली तर तो म्हणटा म्हाका ह्या क्षणाक बरें फस्ट क्लास जेवण आनी पिवच्याक थंड ताक मेळ्ळ्यार कितलें बरें जातलें बा म्हण आयलेची जेवणा ताट यो बा भुताटकी की कली हां अशी मनांत विचार येता जाल्यार तो हें करना नाका नाका जेवून घेता आतां 5 मिनिटांतली बक जेवल तरके भूक लागल्या म्हणून 2-3 मिनिटां तूं वचुली कडे आनी 2 मिनीट व्हरली तावळे कल मागून घेवचें हाजें हें अशें कशें जाल्लें हां तरी अक्कल करची बा कल मागून घेवचें सुचना ताका तो म्हणटा हें कल्लें भुताटकी आसली ही कोणकी म्हणल्या की अशी मस्त गांवांत न्ही अशी भूत राबतात खंय झाडां वयरी हांगा कसलें भूत बैस न्ही मो अशें वयर करून पळयता आतां त्या भुतान म्हाका हांगा येवन खावन सोड्यार कल जातलें म्हण कल जातलें कल जाल्लें सांगका कल्पवृक्षा मुळान तो बसला ताणें मागून घेवेत न्हय देवा म्हाका समाधान दी म्हाका तूं यो हां मगल मी घे आनी तूंच यो मगल हृदयांत यो तर कल्पवृक्षाच इतले ताका चान्स मेळ्ळेलो संदी मेळिल्ली ताणें फुकट घालेली वैरणी त्या भुतानेची तागल मन पुरें खावन सोडलें जय जय रघुवीर समर्थ तेमिती आतां समर्थ म्हणटात मुखाल हांतून उभा कल्पवृक्षा तळी दुःख वाहे तया अंतरी सर्वदा ते चिराहे जनी सज्जनी वाद हा वाढवावा पुढे मागुता शोक जीवी धरावा म्हळ्यार कळ्ळें की कल्पवृक्षा मुळान बैसून जर आमी कलेक चिंताच करता बसली नाक्क जाल्यार कसलें पूण चिंतन करता बसली तरी आमी आयुश्या वेळ फुकट घालयनात रे तशी आमगेल जीवन हेंच कल्पवृक्ष मनुष्यागेल जीवन पुण्य आनी पाप एकल्याक जायना पण मनुष्याल जीवन लॉटरी मेळेल वर मेळता खंय तें आमी धन्य करचें सोड न्हू आमी कसलेंपणी करता ती हां दुख्ख कले म्हळ्यार जें हातान मेळता न्ही हाजें एक उदाहरण म्हूण सांगता तें आतां हें आसा न्ही कोरोनाचें म्हूण हांव काली त्या केमिस्टाल्यात हांव तें ऑक्सिमिटर कितें हाडलें कांय ना तें बोट्टा लायलें की ताजें टप 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 जावन कितलें ऑक्सिजनाचो लेवल सगळें कळटा पल्स रेट कळटा तें कितलें आसता म्हणून समजत ना आनी मुख्य म्हळ्यार म्हाका दिसलें हांव तें बॉक्स आसा न्ही तांत सगळे कडेन सोदलें तातूंत बॅटरीची नाशिल्ली अरे बॅटरी ना जाल्यार हें कशें चलचें म्हळ्यार आमगेल मात खंय खंय नाक्क जालेले कडेन चलता जास्तीची
तरी ह्या दुकानदारांनी म्हाका फसयलकी केले. बॅटरी दिनासतना 2000 रुपये चार्ज केले आणि हे असले इन्स्ट्रुमेंट दिल्या. ती फोन केल्यार फोन लागना. शेवटी कोणाक एक हांव सांगलें तेंची की म्हाका बॅटरी हाडून दी म्हणून. ती एक नर्स येवची आशिल्ली घरा, तिने बॅटरी हाडून दिली. बॅटरी घेऊन आयली ती, पण ती म्हणाली असं कसं बॅटरी नसताना दिली तुम्हाला, नाही असेल त्याच्यात. ती गोष्ट आशिल्ली न्ही कशी वापरची म्हणून. तिने ते ताबडतोब त्या धांकणे काडले, पळयल्यार बॅटरी तांकां भितरीच आसा ती. तशी आमगेल श्रीराम, आमगेल समर्थ खंय बशिल्ली आसता ती. त्या भायर वृक्षाचेर भूत जावन बशिल्ली आसना ती. भूत म्हळ्यार पास्ट टेन्स गेले तें. भूत बीत कांय आसना, तें गेलें. आतां प्रेझेंट टेन्सान तूं तें आमचे खातीर गिफ्ट जावन हृदयांत बसलें ती. आमकां जाय तें दिवच्याक, जाल्यार आमकां तें कशी वापरचें म्हणून कळना. तिन बॅटरी दाखयना, पण तिने तें कशें वापरचें शिकयलें आनी हांव शिकून घेतलें. तशी तें शिकयतलें हें कोणेपणी जावंका, नाजाल्यार कळ्ळें जाता एक एकल्यांक न्ही दुख्ख करची एक संवय आसता. एकडें न्ही बरें तिगेल मनाची अवस्था आशिल्ली. तीन एक फंत आमगेल कलकी वर्ग चल्लेलो. तो वक्त जो उलयतालो ताणें सांगलें आनंदांत राबका, अशी प्रॉब्लेम्स कशें. तर ती म्हणाली हो पण मला काही प्रॉब्लेमच नाही आहेत, मग मला कसं कळेल माझी प्रगती होते की नाही अशी. हां पळया. त्याने हसतं सांग काय झालं आहे माहिती आहे का. हां ते काय ब्लड प्रेशरसारखं वगैरे आहे. आजकाल सगळीकडे सगळ्यांना डायबिटीस, नाहीतर ब्लड प्रेशर, नाहीतर काहीतरी थायरॉईड असतं. तर एकाने मला विचारलं तुम्हाला डायबिटीस नाही. नाही. हां मग तुम्हाला हे बी पी वगैरे पण काही नाही, हे पण नाही, असं कसं तुम्हाला काहीच नाही. हां मग तुम्ही चेक करून घेतलं नसेल म्हळ्यार असं नमुन्याचें हें आसता. तशी तांणी सांगलें एकल्याक दुख्ख करचें, किंवा तांणी तिका सांगलें कसलो प्रॉब्लेम ना होची तुका प्रॉब्लेम आसा. नाशिल्ल प्रॉब्लेमात दुख्ख करता बसता ती. काही ना जाल्यार मगल एकली रिलेटीव आसा, तिने स्वता लग्न करून गेली. आतां 85 वर्साची. आतां ती 10 जाण भावंड. तर प्रत्येक भावंडान कलेपणी दे आर ऑल्सो ग्रोन अप. आता ही 85 वर्साची म्हणा पडे, ती अंतर म्हणटर की ऑल आर सिनियर सिटीजन्स. तांगेल बायल आसा ती, तांगेल संवसार आसा ती, तांगेल हें आसा समोकून चल्लें. तरी हिक्का हो कल करता आसतलो, तो कल करता आसतलो. हागेल कशें आसतलें कविता ताका कले जाय न्ही मारे, तुका कले जायच ना म्हूण तूं काळजी घे न्ही पयलें. तें करचें सोड न्हू. हांगेल अशी सतत दुख्खच करता बसचें. तांणी म्हाका कसल्या मान दिनी, तांणी मल्या पळयनी, तांणी हें करनी, केन्नाय पूण आमी हें कल म्हणटात ताका कल्मश, जळमट जी मनांत आसतात न्ही, काण उड्डोवन सोडया. इत्या म्हळ्यार आमी आनंद यात्रेक भायर सरल्यांत. आमकां आनंद जाय जाल्यार मनांत आशिल्ली कल्मश पुरे काण घालका. ना जाल्यार आमकां आनंद भितरीच आसता, भितर बसला. तो भायर येवन आमकां मेळच आसा आनी आमकां भितर वचूंकय दिना तें कल्मश. तें देख्खू पडना आमगेलो आनंद खंय आसा म्हणलें. तुका कशें आनंद दिसता, मोगल घार प्रॉब्लेम. अयो बा, मोगल घार दुख्खची दुख्ख. कल्ल करचें, कोण्णेय सांगिल्लें तशें आयकना ती. कोण्णें तूं दुसऱ्यान सांगिल्लें आयकतलें ना. हांव म्हणलेलें जावंका अशें हांव म्हणटा, तिवूय तेंच म्हणटा ती हांव म्हणलेलें जावंका म्हणून. हां तें कल जाता. कल्पवृक्ष जरी तुमकां गिफ्ट म्हूण दिल्लो देवान, तरी सुद्दां ताजे मुळांत बसून तुमी जर दुख्खची करता ती उपयोग कसलो. तुमकां कसली वस्तू दिल्यार तें वापरच्याक कळना जाल्यार तें शोकेसांत दवर न्हू, ताजी पूज करात. आतां आमगेले घर कंप्युटर आसा, लॅपटॉप म्हाका वापरच्या कळना. मगल भाव म्हणाल्या गो तें फुलवाल्या दुकान उगडेस ती पडलें गो म्हणून. कल्ल्याक रे म्हळें न्हय एक हार घेवन यो. हां आनी ताका हळद कुंकूम लावन ताका हार घालून पूज करी म्हणून. तशी म्हळ्यार शिकून घेवंका. शिकून घेना जाल्यार अशी जाता कितले महागडी वस्तू आसली तर केम फुकट घालयतात. तशी मगल हो नरदेह महागड मात न्ही कितले हें. आनी एक एक क्षण आमगेलो अशें आसता, सबंद आमगेलो प्रॉविडंट फंड दिता म्हणटर की तो क्षण गेल्लेलो परत येना. तावळी जेन तो येता त्याच वेळार ताजो आनंदान उपभोग घेवंका, ताजें स्वागत करका प्रत्येकाने. आनी तातूंत आनंद पळोवचें शिकका, तातूंत गंमत करूं शिकका, हांसूं शिकका. कले दुख्ख आयलें तरी जोक मारून अशी उडोवन सोडूंक शिकका. हां म्हळ्यार कसलें जायना, कळ्ळें न्हय. तरी
उभा कल्पवृक्षा तळी दुःख वाहे इत्याक तो दुःख कल्ल्याक ताक येत मनान तूं कल्या म्हळ्यार एक फन हांव मस्त फन सांगते उदाहरण कुकरान कल शिस्त आसकी ताजोच वास येत न्हय शीत येईल की तशी आमगेल अंतरांतू तया अंतरी सर्वदा तेच राहे कायम दुःख भरून दवरल्या आतां तुमकां दुख्खा लेगीत जर मैत्री करची असले री हां भगवंताल्या सख्य कशें जातलें वय की न्ही भगवंताल्या सख्य जावंका जाल्यार हे न्हय सगळो दिवस पास्ट टेन्स अयो तूं कसल करचें म्हाका इतलें बेजारू सूख जावं दुःख जावं पास्ट टेन्स झरोवन 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 आयकतल्यांक बेजार येता पूण ही सांगतल्यांक बेजार येना शेवटी म्हाका कोणके एक सत्पुरुशान 4-5 टिप्स दिल्यो हां म्हळ्यार अब्बा कंठाळ हाडयतात ही फोन करून करून नाक्क जालें तें दुख्खच उकाळता बसतात तर कल करचें हांकां म्हण हां म्हाका आनंदांत रावचें सर पण तांकां नाराजय करचें ना प्रॅक्टिकल टिप्स कल दिल गो सर फोन न्हय अशी धरलेलं आयकूं येत की न्ही चिके दूर 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 व्हरचो कळ्ळें ती उलयतल बावडी उलयता आसता एक 5 मिनिटांनी परत लागीं हाडचें तिका दिसता आमकां आयकूं आयल्या म्हणून पण आमी कांय आयकलेलें आसना शेवटी तिका उलोवन जालशें दिसता चिके थंड जाता कितले वेळ थंय दुख्ख सांगतली कळ्ळें मागीर मल्ल्या तांकां रिस्पॉन्स ना म्हणना पळय तिका दिसता अरे वा हिन सगळें आयकून घेतलें म्हण तिवूय नाराज जायना आनी कड्डेरी अगो रान की दवरलें अशें दिसता हं आमी थोड्या वेळान उलोवया म्हण कळ्ळें दवरून सोडता हय जाता तावळी तें एक टिप दुसरें कल्लें जर आमी स्थायी भाव आमी साक्षी भावान रावची ठरयलें री शांत चित्तान आयकून घेवचें हो 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 करतची हां आनी डायरेक्ट आमगेल मन आनी आमगेल राम नाम चालू आसका हें आनेक टिप हां कडेन तिसरें तांकां कले बुद्धी मार्ग सांगू गेल्यार जर जी लोक आयकना ती तांकां अजिबात कसलेंय सांगू वचचें ना तांगेल पद्दतीन प्रत्येकागेल मनाची अवस्था विंगड आसता हाक हें सगळें आयकूनच्या येवच्याक सुद्दां पूर्व सुकृत लागता हें पयलेंच सांगलें तुमी लोक सगळे जाण आमी तुमी कल्याक आमी हांव सुद्दां इतलें भाग्यवान आस की ह्या समर्थांगेल्या विवेचनाच्यांत आमी तांणी आमकां ताण हाडल्या आनी आमी ओडीन येवन बसल्या ती तांकां आयकूनच्याक कितलें आमगेलें भाग्य आसा वय की न्ही तें एक टिप्प कडेन कोणाक कोणाक आमी आमगेलें हें सांगता म्हण आमी वाटेल तांकां सांगतात तशें सांगू न्हय कोणाक ताजें आवड आस कोणाक ताजें इन्क्लिनेशन आस तांकांच सांगचें बाकीच्यांक सांगूंक वचचें ना कळ्ळें न्हय तर तशी हे जे प्रॅक्टिकल टिप्स हें केल्यार कळ्ळें जाता आमकां की कोण दुसरी दुख्खी आसत म्हणून आमी दुख्खी जावंका म्हणना आमकां आनंदान रावचें स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे म्हणून महाराष्ट्र दिन पयलीं तें मुखार लायन कोणें पळयना ती तो मी मिळवणारच म्हणजे ही दुसरी लाईन असते न्ही तशी आनंद हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच प्रत्येक क्षणाला मग ध्येय कल्लेस म्हाका मेळकाची तो आनंद मेळकाची ताजे खातीर मगल तें नाल्यार ट्रेन चुकद यात्रे भायर सरले रे बाकीच मग सांगा तशी मुखार वचुली हांव मागशी पळय चला हांव कोणाक कशी कटोवची कल आमी शिकका त्या खातीर हनुमंताले सुद्दां आराधन ताजे खातीर करता कळ्ळें म्हळ्यार ताले युक्ती आसा ती शक्ती मात्र आसून उपयोग ना युक्ती जायी भक्तीच शक्ती जायी हां आनी शारिरीक शक्ती सुद्दां जाय हें सगळें मेळून आमी आनंद यात्रेत भक्कम जावन मुखार वचका एकमेकांक मदत करका आनंदात झाड करूक मस्त जाणांनी स्कोर नाही म्हणून कळ ठरेल गो वॉट्सॅपार हल्ली वाटेल ते मेसेजीस येतात ती बेजार येता ते डिलीट करूकय नाही दवरूकय नाही फोन हँग जाता असले वेळार आमी एकल्यान ठरयल खंय आमी एक ग्रूप काडलो तांणी आनी ताजें नांव केलें गो तसलें आनंदाचें झाड म्हणून आनंदा झाड म्हळ्यार कसले दुख्खाचे मेसेजीस तांतू घालचे ना ती कसले आशिल्ले तरेके घालचे ना तरी खंयचे घालचे फक्त आनंदाचे घालचे एकडेन न्ही तांगेले घर गोमटेची हें मोगरो फुल्लेलो बटमोगरा म्हणटा ती ताजें एकडेल घरा ब्रह्मकमळ उमललेले ताजो तिने फोटो भेटयलो एक कडेन गोमटेची भोव गोमटे सुर्योदयाचे हें कले सीन ताजो फोटो काण पेटयलो एकडेन एक भोव गोमटी कविता पेटयली अगदी म्हळ्यार परमेश्वरा हाजी पण इतले गोमटे मळलेले
ते आयकून कान धन्य झाले. तशी तसले तसले ग्रुप असता आनंदात झाड लावका. आणि त्या आनंदाची मूळ असत नाही आनंदा झाडाची, ती सतत आमच्या भितर असता. ती आम्ही झाडावर जगका. झाडाक न्ही 3-4 पार्ट्स असतात. ती खंयचे ताका मूळ असता. ती मूळ आमी म्हणटा ती बाकी सगळ्या काही आत्म असता. आमकां आत्म असता आणि कोणाक सगळ्यांक आत्म असता वय की नाही. प्रत्येक किडो मुंगीस तांकां आत्म म्हण असता. जाल्यार झाडाक तशी आत्म्याची गरज आसना. इत्याक तरी डायरेक्ट ते जमिनी मुळांत वचून डायरेक्ट परमात्म्या लागींच एक जालेलं असतें. आनी थंय तो सगळें एनर्जी तो सोशून घेता वय की न्ही. आनी घेवन कल करता मूळ घेतात. मूळ कितले मुळाक वतात न्ही तितलें तें भक्कम जाता झाड. तशी आमी कितले मूळ कंत 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 वता ती आनंदाने. हां थंय तो बशील असता. थंय ती ओल असता. थंय एक 15 फूट खणलें 30 फूट खणलें कले लागना आनी 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 खणलें वतन वतना एक नमुन्याचें एक दिवस अशी येता एकदम झरकन झरी फुट्टे म्हण. तशी झरी फुटली झर 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 ते भक्ती भाव ते सात्विक भाव अशी उचंबळून येतात न्ही. ते सगळे आमगेले तना मनाक वल्ल करून वता. चिंब भिजोवन वता. तशी तावळी ते हें जाता म्हळ्यार तशी आनंदान आमी राबका. जनी सज्जनी वाद हा वाढवावा. हो इतले असले वाद वाडोवंक हांवें आमी दुख्खाचो कल्ल्या वाडोवचो. थंयची थंय कले मांडी आनी आमी बायलो ते आमी 3 उदाहरण तोंडात येतात. रांदप करतना चुकून हातान थावन एक कले धांकडें पडलें. धडधड 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 आवाज जाता. गोल 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 फिरता. कितलो पण फिरता पळय तितलो आवाज जाता. आमी बायलो कल करता ती फट्टकन पांय दवरतात तेजे. पांय दवरले की आवाज राखता. तशी आमी वाद थंयची थंय राबोवंक. वय बाबा आमकां ताका खूश करा ती हरकत ना. हय तूं म्हणलेलेंच खरें. जाल्यार आमी कले ऐकावे ते जनाचे करावे ते मनाचे खंय. तशी समर्थ ही सुद्दां युक्ती सांगता. सगळ्यांक आयकया ती. पण तुमगेल भितरी जो श्रीराम बसला तो कल्ले सांगता हें पयलीं श्रवण भक्ती करा ती. आनी तशी वाद खंयचे वाडोव नाका ती. कल्ल्याक तो वाद वाडयल्यार परत शोक परत दुख्ख. तें कल जाता कोणें इतले प्रयत्न करून उपासन करता हें करता तें करता जाल्यार अशी जाली की मदें 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 न्ही तांगेल मूड वता. मूड वचून की घडयाळ कशी बंद पडत न्ही कड्डेर ते परत चावी दिवन ट्र करून परत लावंक लागता घडयाळ. नाजाल्यार ते म्हापशीच पडत वता. तशी आमगेल जावं न्ही. आमगेल चावी तशी फिरावन मुखार करूं जायना. एक फंत म्हापशी पडली की 10 मिनीट म्हापशी पडली. 10 मिनीट गेली मग फुकट आयुश्याची. तशी जावं नये. ताजे खातीर तेमी आमगेलो जो निज ध्यास आसता न्ही निज ध्यास आसता निधी ध्यास आसता म्हळ्यार स्वतागेले हांव कोण म्हूण जाणून घेवची आमची उत्सुकता आसा. आमगेल मूळ भितर 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 वता आसा ती. त्या मुळाक उद्दां लागता आसत. आनी तें मगल सगळें बुद्ध म्हणटात ताका. कल म्हणटात ताका इंग्लिशान झाडाचो ट्रंक आसता न्ही ताका मेळटा. ते ट्रंक दिसता. ते ट्रंकान थावन ते वयर वता. आनी वयर ताजी पानां फुल्लां फळां सगळें जें लागतात न्ही तें आनंदाचें व्यक्त रूप. ती प्रसन्नता चेहऱ्याचेर दिसता आमगेल्या. येतात खंय मूळ अंतकरणांत मुळाचें लायना पूण बाकी सगळें तन चिके हेल्दी दिसता. आनी मन कशी प्रसन्न जाल्लें जायत वतकी चेहऱ्याचेर एक नमुन्या समाधान एक नमुन्या तेज. मेकअप करका म्हणना कसलें करका म्हणना. तर निज ध्यास तो सर्व तुटोनी गेला. बळे अंतरी शोक संताप ठेला. कल खातीर की थोडे जाण उगीच काळजी करतात. अरे कितले फंत ती मगल एक रिलेटीव आसा तिका हांव सांगलें आतां तुका 87 वर्सां मा तूं कसल्या काळजी करता लोकांगली कसल्या करता. तूं स्वता संवसार तुका ना कसले खातीर काळजी करची. पण टिप्स दिल्यात न्ही शेवटी हांव तें पालन केलें. हांव म्हळें हरकत ना. तूं मनांतल्या मनान म्हळें तूं काळजी करता बैसा आय कॅनॉट हेल्प यू. जाल्यार तुका कले लागल्यार हांव तुका मदत करता. हांव कल करता तें सांग. हांव कोन्न दिता तुका. तूं काळजी हय गो कसो करची म्हाका रात्री सगळी न्हीद पडना.
आतां न्हीद पडना एज जल्मीत सुद्दां न्हीद पडना आसतली जाल्यार ही लोकांगल काळजीन न्हीद पडना. तब्येत ती म्हणटा आपणाक बरी आसा आपणाक कसले जायनी म्हण जाल्यार न्हीद पडना कल खातीर पडना. अरे जर पडना जाल्यार त्या संदीच फायदो घेवन देवाल नांव घेता बसची ना म्हळ्यार की हें कोणागल म्हाका दूर सांगचे खातीर म्हणना हांव मंडळी. पण न्ही मनुश्या जल्म मेळ न्हू आमी अशी फुकट घालयता ती अशी फुकट घालयता ती की वायट दिसता. देवा परत परत हो जल्म मेळचो कर न्ही आमकां. अशी लॉटरी लागील वारी लागला धन्य धन्य हा नरदेह हो येथील अपूर्वता पहा हो जो जो कीजे परमार्थ लाहो तो तो पावे तृप्ती ते. होय की नाही जें जें आमी करता त्या नरदेहाने तें फलद्रूप जाता. बाकी पशून तूं ही कल ना तांकां कळना आमी पशु आसा ती तांगेल कसली जावंची आसा ती फक्त बेसीक तांगेल निड्स आसता तांतूं राबता ती म्हळ्यार त्रिगुणांतू भूक लागली की खावचें न्हीद आयली की न्हिदोवचें अशी ताजे भायर कलेक कल्पना करून हांव कोण हांव कल खातीर आयला ही जी सोदून काडच्याक आमकां देवान एक कल्पक बुद्धी दिल्या कल्पकता आनी प्रत्यक्ष देव तांतूं काम करता. आमगेलें मन ही शक्ती आमकां दिल्या वापरच्याक ताका समची उपयोग करून घेवका. नाल्यार कल जाता आमी निजध्यास करता ती आमी उपासन करता ती थोडे वेळ बरें दिसता जाल्यार अशी कले तरी डिस्टर्बन्स मस्त आयल न्ही की आमकां परत परत ताका खंड पडटा घडयाळ मागची पडटा आमगेलें मागीर कल करचें परत चावी दिवच्या जायना. तेमी ती कसलेंय जालें सारकें आमगेलो साक्षी भाव आमी सोडनाशी एक घडी दिसता अशी शोक जाता म्हळ्यार की विड्रॉ ऑर आमगेल सांगात संकुळेचे एकामेका सहाय्य करूं अवघे जरूं सुपंत्र तरी आमगेल्या आनंद यात्रेंतले कोणे कोणी ग्रुपांतल्यान फोन करून सांगचें अगो कल करचें मगल मात चल ना अशें जाता. सोण दी गो म्हळें की 2 शब्द पूर जाता ती नाल्यार म्हाका दिसता रे बापरे हांव कितलें बुदवंती हांव इतलें व्याख्यान करता म्हण जाल्यार असले प्रसंग हे ब्लॅक होल म्हणटात ताका तशी आमगेल्या आयुश्यान सुद्दां मस्त येतात कसले करची म्हूण कळना खंय पावतलें मी म्हूण कळना असले नमुन्याचें. त्या वेळार कल जाता सुखानंद आनंद भेदे बुडाला म्हळ्यार अरे आमी इतलें साधन करता ती तो पळय तो करना हो आयकना आनी आनंद यात्रा म्हूण इतलो ग्रूप काडला जाल्यार आमगे लोक कोणे आयकतात की नात की अरे कसल्या तूं काळजी करता आयकता ती ना आयकता ती ठीक न्ही कोण आयकले एक मनुष्य जरी वचून पावलो समर्थांक ताजें सार्थक जातलें. आनी समर्थ सांगतात एक कल्याक आय एम गोईंग टू रीच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू सगळ्याक हांव प्रत्येक लागल बोट धरून मुखार व्हरचो तेमी ती तुमी काळजी करूं नाका ती फक्त आनंदान राबा ती आनंदान राबचें म्हळ्यार आनंद म्हळ्यार आनंद ना तितलें दुख्ख आसा पळय तें दुख्ख जालें की चिक्के साक्ष काय फट्टी आसा दीस टू शॅल गो दीस टू शॅल पास दीस शूड बी अवर मोटो हेवे दिवस वतले. हो एक मगल मोटो हांव दवरला की दीस टू शॅल पास म्हळ्यार भोव दुख्ख जाल्यार भोव प्रॉब्लेम आयल्यार दीस टू शॅल पास म्हळ्यार म्हाकाय बरे दिवस येतले ह्या आशेंत आमी हें दुख्ख विसरचें मुखार वचचें आनी भोवची सुखाची क्षण आयले बा आनंद जाता सगळीं जाणां कौतूक करता ती तसले वेळार सुद्दां हो विचार करचो दीस टू शॅल पास हेवे वच्चें सक कल्ल्याक फुकटचो गर्व तुका कोण तूं हो विचार मनांत येता म्हळ्यार आमगेले पांय घट्टी जमिनीर राबतले आनी आमगेले मूळ समर रुजता ती भितरी त्या झरींतले जे चैतन्य तत्व राम तत्व तें शोशून घेवन आमी सगळ्या तना मनाक तें पुरोवन आमगेले चेहरो प्रसन्न समाधानी व्हरता आनी आमकां तेंच जावंका जाल्यार हें आमी बाकीच्यांक पळोवन कंपेर करता राबून ही कल्या करना ती कल्या करना ती केल्या कल जाता मनी निश्चयो सर्व खेदे बुडाला ते आमी मनान निश्चय करता ती अश्वचे तश्वचे जाल्यार आमी असले लोकांल्या पळोवन आमी तांचे बद्दल वायट लेखून आमी तांकां मदत जरूर करता जर करचें सगळें करचें तांचे खातीर जाल्यार तांणी करनी जाल्यार करीची म्हणून आग्रह करून आमीच मागशी राबची ना. प्रत्येकाने आमी 14 किलोमिटर वैष्णवी देवी चमकून वचुली
जो अगदी मागशे आसा ताका सुद्दां काळजी घेवच्या कोणपणी आनी मागशे आशिल्ले, तशी समर्थ अगदी मागशे आशिल्ल्याक सुद्दां हातां बोट दोन चलयत आसत. तावळी अयो हांव मागशी रावलें मगो कितले लोक मुखार वचले अशी ना. ते नुस्तें म्हण न्हू, तुगेल चमकण तुका चमकूंक का. तावळी चमकत रावचें, चमकत रावचें. जय जय विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल, जय जय विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल. आली कुठून शिकानीच टाळ मृदुंगाची धून, नाद विठ्ठल विठ्ठल, नाद विठ्ठल विठ्ठल, येई रोमा रोमातून आली कुठून शिकानी. जय हरी विठ्ठल, जय जय विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल, जय जय विठ्ठल. तशी म्हणतची, देवाला नाव घेतची. विठोब जावो, श्रीराम जावो, राम राम म्हण सगळ्यांक हातां धरून मुखार वच्चे आमी सगळे जाण. तरी हांगा हे सगळे दुःख म्हळ्यार वापरच्या कळ नासतना, नरदेह वापरच्या कळ नासतना, मनाची शक्ती वापरच्या कळ नासतना देवा तुम्ही दुःख कोण घेता समर्थ परत परत सांगता ती. तशी कोण घेव नाका ती, नो तशी कोण घेव नाका ती. मुखार येया ती, आपणा सांगात येया ती. ते अधिकार वाणीन सांगता असं ती, आपणा सांगात मुखार येया ती, तुमकां आनंद मेळटलो. तावळी तशी आमी करया. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोधाल्या वळया. काल थाई पहिले छानतो आम्ही खंच सांगिले, नवविधा भक्तीच चलल्या भोकमट दशक. अगदी व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम्. कुब्जाया कमनीय रूपमधिकं किं तत् सुदाम्नो धनं, भक्त्या तुष्यति केवलं न तु गुणैः भक्तिप्रिय श्रीपती. गोपाल कृष्ण महाराज की जय. जय जय रघुवीर समर्थ. आता ही जे भक्तीची पायरी सांगल्या ती तो इतली गमते सती. हे भक्ती कोण करू शकता. त्यांनी सांगल्या व्याधस्य आचरण. व्याध हो कशें आशिल्लो महाशिवरात्रीचे कथेन तसं की तो सगळे प्राण्यां तो बद्ध, कंप्लीट बद्ध. म्हळ्यार कल्लें देव ही संकल्पना सुद्दां ताका गोत नाशिल्ली की देव म्हण कोणें आसता, आपणा पेक्षा उच्च शक्ती आसता, कल्ले गोत ना. असले मनुश्याक सुद्दां शिवलोक मेळ्ळो. कशी तर एक नामान मेळ्ळो. ताका पूर्व सुकृत जागृत जाता. एक फक्त नकळत नाम घेतले आणि जशी उज्या किटी चुकून कोणें सिगरेट ताणटलें ते जळके सिगरेटाच थोटूक जर उज्या हाजेरी गवताची गंजीर घाल्ले उज्ज लागता जोर, तशी तें उज्ज लागून वता आमगेलें सगळें पाप नामाने. नकळत घेतले, गोत नासतना घेतले. भावपूर्ण हे ते ताका भाव बिव कसले कळनाशिल्लो. तागेलें आचरण शुद्ध नाशिल्लें. तरीके देवान ताका तारले. व्याधस्य आचरणं ध्रुवस्य च वयो. ध्रुव कितले 5 वर्साचे. फक्त आवसून पांयार थंड ढकल्ले म्हणून ताका भारी मर्याद जाली आणि तो ते सावत रावसून ढकललेले. तर म्हाका अशीच आनी ताणें सांगलें की देवाला एकच मागणी मागले की म्हाका अशी स्थान दी देवा की म्हाका थंयच्यान कोणें तूं वच म्हूण लखून घालचें ना. आनी तें अडल स्थान ताका मेळ्ळें. पण नाम घेता 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 तागेली मती पालटली आनी तो म्हणालो देवा म्हाका फक्त तूं जाय, म्हाका कल्ल मागचें म्हूण सुद्दां कळना. असलो तो ध्रुव बाळ. व्याधस्य आचरणं ध्रुवस्य च वयो उग्रस्य किं पौरुषम. तो उग्रसेन हागलो आजो कोण कृष्णागलो जाल्यार ताका पौरुश तितलें हें नाशिल्लें. तो तेमीच ताका कंसान ताका बंदीवासान घालो आनी सगळ्यांक त्रास दिवच्या सूर केलेलो. तरीके ताका कृष्णान तारलें आनी ताका सोडयलें तंत्रान आनी ताका राय केलो. ताका राया सगळें बळ दिलें, शक्ती दिली, प्रदान केली, ताका राय केलो. ताजे कडच्यान हें करून घेतलें काम. उग्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम. कुब्ज 8 ठिकाणी वांकडी आशिल्ली खंय, एकदम कुरूप आशिल्ली. का माहिती कंसाल राज्यांत ताजे खातीर ते चंदन झरय झरय झरोवचें आनी तागल आंगाक लेप काडचो आनी तो खंय बलदंड शितो कंसू सगळे वेळार कोणाक कशी मारचें हाजे वायट विचार करतलो दुश्ट. ती इतलें वायट दिसतालें देवा. हांव
रा रामागल अवतारान तूं ती मंथर आशिल्ली, तर तिणें तें पाप कर्म केल्लें तें हांव भक्त असो जाल्यार मगल केन्ना भोगून जातलें देवा, हें भोगून सुटका मग प्रारब्ध हांव ओके हांव करता, जाल्यार हे श्री कृष्णा हे श्री रामा म्हाका क्षम कर रे देवा. त्यावेळी श्रीराम म्हणटा, हे मंथरे हे कुबजे, अगो तूं म्हाका वनांत पेटयलें म्हणून ना जाल्यार हांव राज्य घेवन बसतलशिलो आनी त्या लंकेंत आशिल्ल्या रावणाक कशी हांव मारतलशिलो, हांव दक्षिणेक कशी येतलशिलो. तूं स्वताल्या वायटपण घेतलें, कैकईन स्वताल्या वायटपण घेतलें. सगळे लोक तांकां चितू करच्या लागले, जाल्यार ते मनार घेनासतना तांणी हे राम कार्यान मदत केली, तर तुका हांव कशी सोड दिवं म्हणून ताणें खूब जेक सुद्दां पार केलें. ती घुमटी तर केल्लीची, तिजे खातीर रात्री तो पाव वाजयलो ताणें, खास तिजे खातीर, केन्ना राधे खातीर वाजयतलो. अशी नमुन्याचे कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम किम तत् सुदाम नोदनम. तो सुदाम तागेलो बालमित्र हो रायू आनी तो यशकिंचित ब्राह्मण कल्ले ना खावच्या पिवच्या चेडू उपाशी पडटा ती. जाल्यार ही सख्य भक्ती आज घेवचे समज. सख्य भक्ती जाल तर की त्या तो मग सखा ताक तो सुखांत आशिल्ल्याक म्हूण तो सुखांत आस म्हूण हो आनंदान तूं केन्नाय तागेल मनान मत्सर न्ही बाबा आमी सांगाती शिकिल्ली जाल्यार ताल्ल्या पळ कितली श्रीमंत आनी मल्ल्या ना म्हण ना. ऑन द कॉन्ट्री, अरे तो मगल मित्र असो कितलो व्हड राय जाला, कितलो गोमट आसतो, कशी राज्य चलयता, कल करता आसतलो, तागेल बायलो गोमट्यो आसत म्हूण आयकल्या. एक फावट वचून मेळका जाल्यार मल्ल्या कले ना की ना, खाली हातान कशें वचचें म्हणून हांव वचना. आनी न जाणो हांव वचूल्यार म्हाका कले पूण मागची बुद्धी जातली, कळ्ळें. मल्ल्या कले ना म्हणून ते ऐश्वर्य पळोवन मोह जावच्या पुरो म्हणून सुद्दां वचचें ना. म्हळ्यार असली ती भक्ती जाल्यार सतत मनान तागेल चिंतन. त्या सुदामाक तांतारलें किम तत् सुदाम नोधन. तशी सगळे शबरीक तारले, प्रती एकल्यांक तारले ताणें. आनी भक्त्या तुष्यती केवलम न तू गुणैही. आमी मुळांत कशी आसती, सगूण आमी दिश्च्या कशी आसती, हे आसती भायले आमगेले गूण कशे आसत हें पळयना, फक्त आमगेलो भक्ती भाव आस की ना. इतलें पळोवन देव आमकां तारता. ताका BA सर्टिफिकेट लागना, ताका शिक्षीत लागना, ताका पयसेवाल लागना, ताका वय अमूक इतलें जावंका म्हणना, ताका मनाची मॅच्युरिटी नाका, कसलेंय नाका. देवा हांव तुगेलो आशिल्ली ती हांव तुगेलो दास्य करतलो. तर दास्य भक्ती ताणें केली. ज्या ज्या मनशान दास्य भक्ती केली की तावळे कल जाता. दास्य भक्ती नंतर कल येता. दास्य भक्तीन तूं भक्त आपणा सगळे भगवंताक दिवन सोडता, होय की न्ही. प्रत्येक आपणा गेले त्या भगवंता खातीर तो वापरता दास जावन. प्रत्येक आपणाले आशिल्ले कल्ल्याक भगवंता खातीर वापरता. म्हळ्यार कशी वापरता की फक्त फुल्ल हाण ताजेर घालता बसून तागेलो पांय चेपता बस अशी न्हय. त्या मूर्ती सगूण मूर्तीची पूज करता अशी न्हय. प्रत्येक एकांताक भगवंत दिसचा लागता. आपणाले जे काय आस तें तो मनुष्य सगळ्यांक वांटता. एक म्हणटारी देवळा भायर न्ही हें करूं भीक मागच्या बसताली. तावळी एकल्याक पाप दिसलें, एक कारान थंग देविलो आनी तो आयलो आनी पयसेवालो ताणें कल की 20 की 50 रुपया तिका दिले, कळ्ळें. तावळे तिणें कल सांगका, घे बाबा तूं भितर वतस न्हय, हांगा म्हाका आनी कोणें दितली तें हें जातलें, तें हें तूं घे आनी भितर वचून तें देवाक दान पेटीस न्हय तातूंत तूं घाली. तर ताका आश्चर्य दिसलें. तावळे तो म्हणालो, अरे तूं हांगा कल्या तरी बसला, परत येवन ताणें घाल्लें. जाल्यार ताणें तिका विचारलें की अशें कशें गो, आनी तूं इतलें पाप तुल्याक कसलेंय ना, इतलें म्हणटार जाल्या तूं इतलें हांगा बसल्या वत्तान तूं, आनी आतां मेळ्ळें सुद्दां थंय देवाक. तर म्हणटा देवान म्हाका कसलें कमी केल्या, देवान न्हय म्हाका मगल चल्ल्याक कामां लायल्या. तो बरें कोन्न असो आनी म्हाका सगळें खावच्या पिवच्या मेळटा, तितली वेवस्था देवान केल्या. आतां देवा खातीर देवाल वैभव वाडोवचें हांव कल करतां. तो मगल मित्र असो, मगल मित्र म्हूण त्या देवान म्हाका हें दिल्या आनी हांव तागेल कलीपणी सेवा करता. हांव देवाल इतलें अवकात मगल ना दिवची, जाल्यार जे काय हांव ताजे खातीर करूं शकता तें दान पेटीन तूं घालच्याक म्हणून हांव हांगा भीक मागता. आनी जें जें मेळ्ळें तें हांव त्या दान पेटीन त्या कसले भाव ते बायल मनशे मनांत खरेंच आमकां अशी उखून येता, आयकल्यारी पळयल्यारी. तशी ह्या दास्य भक्तीन तूं
सगळ्यांक तन मन धनाने मदत करून जे दास्य भक्ती केली 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 हां तर कडेर कल जाले तो सगळे भगवंता दिल ताणे हातचे कसले राखून दवरणी तावळ कल जाता त्या भगवंताक सगळं कळता हल्ल्या कल्ल ना ताक सगळं गोत असत प्रत्येक दिवन जाले आता जबाबदारी कोणा गेली आता देवा गेली हां योगक्षेमम वहाम्यहम योगक्षेम योग म्हळ्यार कल्लें की ताका मेळचे हाका योग म्हणटात योग म्हळ्यार टू गेट कनेक्टेड हां तरी देवा कितली प्रीत येता की तो आपणा जागेर थंय उठाव न्हू जाल्यार मैत्री करूंक येता म्हळ्यार हो दासच रावता पयलें पण हो देव तो गुयेवन ताका म्हणटा की हे चेडा म्हाका तुल्या मैत्री करची आसा कळ्ळें तर ते मैत्री करता तर ही सख्य भक्ती त्यांनी दास्य भक्तीन थावन येता ती सख्य भक्ती हां जेन्ना देव अशी येता हां आपणाक सगळे गुण दोश हो दास ताका सांगता ताल्याक सगळे मन मोकळे करता देवा मगल हे प्रॉब्लेम आसा ती पण एक एक फावट सांगता एक एक फावट सांगना पण सांगनासतना मित्रागल हेच खासियत अशी आसा की मित्राक दुसरे मित्रागल नड त्या मित्रांक सांगका लागना ताका पळयल की ताका जावन कळटा तातूंय हो दुसरो देव हां ताका कळनाशी आसत ताका सगळं हागल परिस्थिती गोत आसा हांवें सांगता म्हणना तर सुदामा हो एक सखा बालमित्र तान्ने कसलेंय सांगनी त्या बायलेन इतलें ताका सांगलें पळय चेड उपाशी पडटा ती तूं म्हणटा तो तुगेलो मित्र हे आसा तर ताका वच न्ही ताका वचून मेळपुणी यो हां आनी तुका चान्स मेळ्ळ्यार अशीच जाल्यार सांग तो जावन सुद्दां कले पुडी दिवच्या पुरो म्हणून हो वता जाल्यार खाली हातान कशी वच्चें पळय मित्रागल कशी भावना तो मगल मित्र आनी एक फंता तान्ने मजेरी हें करून दवरल्या आपणे न्ही तागल वांटेज फोव खाल्लेलो म्हळ्यार एक सांदीपनी ल्हान आसतना तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन तो पयलीं जॉयन जालेलो कड्डेरी कृष्ण आनी बलराम जॉयन जाले सांदीपनीर आश्रमांत तावळ ह्या सुदामेन तांगेलें स्वागत केलें तांगेल्या रुमान तो राबतालो तांगेल सगळी तो सेव करतालो तो ब्राह्मण हे क्षत्रिय ते सगळें सेव करतालो आनी अशी कोर न्हू एक फावट ते लांकड फुटोवन चाकण वताले थंय सगळे लोक समज आश्रमांत तरी तीन पेटयलें सांदीपनी हाणें गुरुमातेने लांकड फोडून हाडा ती म्हूण जाल्यार पावस आयल्यार आनी कल्क बेगी येया ती हं म्हूण जाल्यार रान्नांत वचूल्यार कल जालें आनी तिणी भूक लागल्यार खावच्याक म्हूण फोव दिलो प्रत्येकल्याक आपापणाल पोटली विंगड दिलेली हां पळयल्यार ही पावस येतलो म्हणून बेगबेगी वयर चोवन बसले दोग जाणें हो एक झाडारी तो एक झाडारी कोण आनी बलरामान एक झाडारी अशी बसली चोड पळयल्यार कड्डेर पळयल्यार हाका न्हीद येवच्या लागली आनी भूक लागिल्ली ताका एक आशिल्लें पाप ते सुदाम्याक केन्नाय उपाशी सो आसतालो की ना गरीब न्ही तो खावच्या कले मेळनाशिल्लें हे अशी फोव पळोवन तान बक 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 ते फोव खावन घेतले कड्डेरी हान्ने कल म्हणलेलें तुगेले मगल फोव हांव खंय सांबाळ रे झाडार बैसू की म्हाका नाल्यार न्हीद येत पळोवन वतलें तूं सांबाळी म्हणून सुदाम्या लेगीत दवरूं दिलेलें कृष्णाने तर तिवय पुडी हगूर काडली आनी केन्ना ताणें फस्त केली ताकाच कळ्ळी कड्डेर कृष्णान म्हळें मगल वांट्या फोव दिनात म्हाकाय भूक लागल्या म्हण अयो देवा हांव खावन सोडलें म्हूण म्हणालो तरी ताणें कृष्णान म्हळें पळय हें ऋण असो हं तुका केन्ना पूण फेडका लागतलें जायत फेडता हं आपण केन्ना तरी फेडता सॉरी तू भूक लागली न्ही पूण चल आतां आमी घार वचा पूण शेवटी थोड कलकी आशिल्लें ताका दिल्लें थोड भरलेलें आनी तांणी भागयलें आनी घार वचना पळय पयलें आपणाक दिलेलें वांट ताणें काण ते हाका दिलें कृष्णाक दिलो हांव तुगेलें खाल्लेलें न्ही हें तूं घे तूं पयलीं खा तूं खावन भरलेलें हांव खाता ना रे बाबा तूं खा मा तूं खा तुका भूक जास्ती आसत मगल तुगेलें तृप्त तोंड पळोवनूच पोट भरलेलें पळोवन मगल पोट भरलें म्हणाल कृष्ण अशी ती वाडलेली आनी हांगात हो गरीब ब्राह्मण आनी तो श्रीमंत राय भायर सरला तावळी ती मुठीभर फोव मुष्टीभर फोव तेवें शेजारच्यान आतां मागून घेवन एक पुरचुंडी कोण तो कनवटी कोण घेवन वता वचूल्यारी हाक्का एक सम कृष्णाक ती स्पंदन ग हो येतस ताका सगळं कळटा न्ही हां हांगा ताका दरवान आडयता ती आनी ताका मुखार चमकून खाली पांयान वचची न्ही ताका वचूं जायना पांय तितलो व्हड बोक येता ती झाडा मुळां बसल्यारी तो हें करता
कृष्ण कोणाल की रूप घेवन येता आणि ताका मस्त बोध करच्यात म्हाका तुगेलो बोध आयकून ना म्हाका मगल मित्राक मेळूं वचचेसो आणि तू सगळं नाटक करू नाका म्हण तरी तो ना रे बैस हें घे खा ना ना मगल ताक दिले शिवाय हांव कले खायना म्हणटा कळ्ळें तरी हांव म्हणटा व्हय व्हय तू इतलें हें तर हांव तुका पावयत न्ही मगल हांव तुला थोडें खा म्हणून ताका फोर्स करून की खावच्या घालता आणि अशें कर न्हू तो म्हणटा हांवें त्याच बाजू वतस तर तुका हांव सोडता म्हणून आणि रात्री न्हिदलता वळी तागेल पांयां तेल बिल लायता तो कृष्णूच रूप घेवन आयिल्लो आसता तागेलो मित्र जावन वाटेर तेल लावन हाका एकदम फ्रेश दिसता आणि बरो 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 पावल घालून वता मदेंच तो म्हणटा सांगात येशिल्लो पण मगल गांव आयला हांव त्या बाजू वता तूं मुखार वच थंय आसा कृष्णागल राजवाड तो दिसता पळय थंय वच थंय वचुल्यार कल्लें कोणें ताका भितर सोडनात पाप तरी तो कृष्णाक चिके वचून सांगा ती तागेलो मित्र सुदाम आयला म्हणून तूं आनी कृष्णागल मित्र कल्ले सांगता द्वारकाधीश तो तागल मित्र इतलो फडतूस कशें आसतलो तूं सांग तरी म्हण तितलो घड्यान तरी कृष्ण धांवन येता तूं धांवन येवन अरे सुदाम्या यो 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 गळा मिटी अशी गळा भेट म्हणटात न्ही तशी घाल न्हू ताका घेवन वता मात्र न्ही कसलें कौतुक ते बायला लागी हो तो मगल मित्र हाने गोतच वे हाने मगल फोव खाल्लेले आतां पळय हांव कल दिता हांव ताका सांगिल्लें तुका ऋण आसा म्हाका फेडचें आसा तुका तरी आतां पळय मेळूं आयला इतल्या दिवसांनी खंय वचूलें रे तूं कुडाच येनाशिल्लो रे मगल हो म्हणटा गौज घाली म्हळ्यार अशी गौजी घालच्यान सुद्दां एक नमुन्या प्रेम आसता तर 2-3 दिवस तो राबता ताका बायल उडास जाता चेड उडास जाता ती उपाश आशिल्ली आणि हें वैभव पळोवन ताका सगळे जाण चंदनाने लेप करून ताका न्हाणयता ती त्या बायलो बसकारान हुन उदकाने अत्तर लायता ती बरबरी वस्त्र दिता ती आनी 2-4 दिवस मजेत वता ती तावळ हाका मन तडवना सांगू खंय जायना म्हणटात कितले दिवस हागल पाहुणचार घेवचो पण हें सांगचें बरें न्हय मित्राक आपणागल दुख्ख सांगचें बरें न्हय आनी खरो मित्र कोण गो तसले देव हो सखा कल खातीर सख जालो तो की तो तागल भावनेच मान दवरता म्हळ्यार तान्ने कले मागका तागल स्वाभिमान दुख्ख अशी कल्लय करना कोणाचे मुखार ताका तुगेलो समज मरे कल्ल्याक तूं अशी म्हूण विचारना ऑन द कंट्री तूं वहिनीन म्हजे खातीर कल दिलें सांग निपो नाका तेपण ते खिरवणटे कल खावन घेतले हाड हांगा म्हूण ताण काडता आनी तो फोव खाता बायलांकय वांटा तांकां एक नमून जाता पण खाल्ल्यार इतलें गोडी ताका अमृतशें असले नमुन्याचे हे ही सख्य भक्ती आणि तरी तांचे मुखार तोंडांतल्यान होवय शब्द काडना तोवय शब्द काडना फक्त सारत्याक सांगता ताका थंय रथान तांकां अमूक गांवांत पेटय म्हूण गांवांत वचुल्यार ताका गुर्तू कळना कोण म्हणून हांगा तो लक्ष्मीक पेटयता तांगेलें घर सगळें बरें करी इतलो वाड करता ती हें करता ती तावळ ती सांगता मगल एकळेल करून उपयोग केलो आमगेल गांवांत सगळे आमी एकमेका सहाय्य करूं अवघे धरूं सुपंत म्हूण आनंदान राबता ती तर सगळ्यांकय सुबत येवंक अशें करी तर प्रती एकळ्यांगेल घर घोमटे कोण दिता ती सगळे नगराची तर सुदाम्याक आपणाल घर कळना आनी सगळ्यांगेल आंगार घोमटेचे कपडे हें ते दाग दागिने सगळे अशें सगळें म्हळ्यार तो आपसूक दिता ही सख्य भक्ती किम तत् सुदाम नो धनम हें धन धन म्हळ्यार कलें की लाभ ऋण म्हळ्यार मायनस धन म्हळ्यार कलें धन्य 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 तो सुदामा तशी तागेलें जीवन धन्य जालें जाल्यार म्हळ्यार ताका हें शाश्वत धन मेळ्ळें श्री कृष्णागलें समाधान मेळ्ळें आनी तातूंच डुबून राबलो तो आनी तरी ताणें दास्य भक्ती सोडली सख्य भक्ती जेन्ना जाता तावळी सख म्हूण तो मानता जाल्यार दास आपणा दास्य भक्ती केन्ना विसरना सेवा करची विसरना आनी देव मात्र इतलो सख जाता ताल्यागी ताका कल्ल जाय नाक्क तें योगक्षेम पुराय म्हळ्यार ताका सगळें मेळ्ळो आनी मेळ्ळेली टिकोवची कशी हांकां पाप हे गरीब लोकांक धन टिकोवन सुद्दां भोस ना जाल्यार तोच टिकोवन दवरता अशें सगळें त्या वेळा कल जाता दास्य करतना भगवंता लागीं त्या भक्ताला मस्त परिचय जाता युजली आमी कल म्हणटा ती अतिपरिचयात अवज्ञा इवन गुरू वरा लागीं भोव चड लागीं वचूं न्हय खंय म्हळ्यार तांगेल कल जाता ते ट्रान्सांतू असतात केन्नाय मार्गदर्शन करूंक आमटांक तो येवंका लागता तेमी कोणाक पान्नाचें व्यसन आसता कोणाक ते कोण चिलीम ताणटा कोण आनी कले करता
अशी ते शंकर महाराज सिगरेट ताणटाले अशें सगळे. तरी जे अभक्त असता ती ते सिगरेट ताणची मात्र पळयता ती, जाल्यार तांचे भितर कसले पळयना ती. त्यामुळे ती अतिपरिचयात अवज्ञा म्हणटात. जाल्यार हांगा ह्या सख्य भक्तीन मात्र अवज्ञ जायना. उलट भक्त जास्ती जास्ती लीन जाता, निष्काम जाता, प्रेममय जाता. तशें पळोवच्या गेल्यार ज्ञानदृश्टीन पळयल्यार एक जीव आनी एक शिव, एक हनुमान आनी एक राम, एक आम्मी आनी एक आमगेलो देव, मागीर आमगेलो समर्थ, हय की न्ही. रामाने समर्थांक जेन्ना दर्शन दिलें ते मस्त रडले, देवा हांव सुखताय सोडना, इतली प्रिय आशिल्ली आनी म्हाका कसलेय मेळ्ळी, तूं पुणी दर्शन दी, नाल्यार म्हाका हें ना अरत्र ना परत्र जाल्या. हांगा सगळे लोक म्हाका अशी उलयता, ती कोण माधुकरी सुद्दां दिना ती. तावळे कुठे जाऊ काय करू, उदासीन हा काळ कोठे न कंठे, तरी फक्त तुगल भेट जावं कमळ खातीर हांवें करता, म्हणजे कृप करी, म्हाका दर्शन दी देवा, म्हाका आपले म्हण. तावळे त्या उदकांत श्रीराम प्रगट जाता तागल मुखार. एक मिनिट. प्रगट जावन ते ताका म्हणटा ती, चेडा तुका हांव आजी आपले म्हणलें, न्हय तुका जाय तें माग, तुका जाय तें माग, पळय हांव आयलां, म्हाका कसलें मागचें ना देवा, म्हाका कसलें मागचें ना. एक आस आशिल्ली की हे परमेश्वरा, हे श्रीरामा, म्हाका कोणें आपलें म्हणनात रे हांगा, म्हाका सगळ्यांनी धूर दवरला, तर तूं म्हगेलो देव, तूं तरी म्हाका माथ्यार हात दवरी आनी सांग हांव तुका आपलें म्हणलें म्हणून. तूं म्हाका आपलें म्हण, म्हाका तुज्यान तूं एक करून घे, आपलें म्हण म्हणून. तावळे ते सांगता ती, अरे हय बाळा हय, तूं म्हगेलोच आसा, हांव तुका सोडून केन्नाय घालना, तूं केन्ना उगडास कर तेन्ना हांव तुज्या घेता म्हूण सांगून ताका सांगता. तेन्ना ताका समर्थ म्हूण पदवी दिता त्या चेरडाक. तावळी तो लीन जाता. ताणें इतले दिवस थंय दास्य भक्ती केलेली न्हय. राम आतां सख्य भक्तीचो हात मुखार करता, म्हणल्यार सख्य करी, मैत्री करी, आज दोन हांव तुगेलो मित्र, तूं कलकल म्हणटा तें हांव करता, तुजे कडच्यान करून घेता. तावळी तूं आज दोन समर्थ जालो, सगळे बाबतींत तूं समर्थ जातलो म्हूण आशिर्वाद दिता. तावळे तांणी कल म्हणका, देवा समर्थ हांव खंय, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ. हें ब्रीद त्या वेळार दोन तांगेले आयलें, जय जय रघुवीर समर्थ. आपण समर्थ म्हूण केन्नाय ते म्हणना ती. हातूंत हांव कितलें आमकां शिकचे सारकें आसा. दास दासच आसा जाल्यार देव सख जाता आनी एकमेकाल्या अगदी अलगूजपणे, हळुवारपणे तांगेलें दुख्ख सोशून घेता. कळना सुद्दां त्या दासाक की आपणा दुख्ख ना जाल्यार म्हूण. आनी तो आनंदान फक्त समाधान अशें जाता. तावळी ताका कळ जाता, त्या वेळार त्या दासाक भंय व्हरना. एक फंत देवाक हें जालें न्हय, सत्य जालें की ताका कसल्याचें भंय व्हरना, संकोच व्हरना, तो कसलें मागूं शकता. ताका परकेपण दिसना देवा बद्दल. कायम नामस्मरण, चिंतन, पादसेवन, अर्चन, वंदन, हे सगळे भक्तीच प्रकार तो करता. आनी भगवंताक सोडून तागेलें मन खंयी वचचें नाका म्हूण दिसता ताका अशी. आनी जायनाच ताका देवा सोडून ताका विंगड जावचें जायना. तर ज्या दासाने भगवंतागेर मोह पाशान स्वता गुंतोवन घेतलें न्ही, जन्मभर तागेलें अनुसंधान दवरलें, तागेलें सेवेन ताणें जीवन स्वताल वेंचलें, त्या भगवंताल गुण, स्वभाव, विभूती सगळे त्या भक्तांत उतरतात. इतलें की तो तागेलें शरीर यश्टी तशी जाता. हांव आयकलें बामूण बायल मस्त वर्स एकडे राबतात न्ही, कडेरी तांगेल दिसच्यान सुद्दां मस्त साम्य येता म्हण. तांगेल खावच्याच आवडी हाजें म्हाका मातशें अजिबात गोडशें कसलें आवड नाशिल्लें. जाल्यार हांगा आमगेलें घार म्हळ्यार GSB कोदेल केलें तर कितें गोड घालचें.
तर आत्ता म्हाका अभ्यास जाला प्रत्येकान गोड घालून खावचें म्हळ्यार अशी आमगेले स्वभाव सुद्दां एकमेकांक पट्ट अशी जाता शरीर आकृती रंग सगळं त्या भगवंता वरें जाता आणि ही भक्तीची अवस्था एकदम गोडीची भोग गोमटी हां भक्तागल प्रेमान पवित्र केलेले ते आपलेपण देवाक दिलेले आणि भगवंतागले मंगलमय ते मित्रत्व यो हांव तुका तूं म्हजो मित्र स चल हाजो संगम जेन्ना जाता ती सख्य भक्ती आणि तांतू आमी सतत घडत वता ती त्यावेळी दास्यांतू थोडे तरी शास्त्राचे व्यवहाराचे समाजाचे बंधन असतं न्ही दास्यांतू हांत फरक कलो दास्य भक्ती आनी हें जाली पण समाजा बंधन व्यवहारा बंधन शास्त्राच बंधन जाल्यार एक फंत तो सख जालो एक फंत परमेश्वरान आमकां आपलें म्हणलें की तें बंधन सुद्दां व्हरना तें भिंतच वता एक जावन वता ती असले कडेन सगळ्यांक खंयच्याय अवस्थेन जगाच मंगल करतच तो जीवन जगता आणि भगवंतागल अनुरक्ती देह सुखाची विरक्ती म्हळ्यार नाखते देह सुखादिकांत तितलें लक्ष वचना सगळे प्राणी मात्रां बद्दल करुणा मेळ्ळ जी दास्य भक्ती आसा न्ही आणि ती बिंदास्त करची आनंदाने ही सख्य भक्ती आता मी हानी समर्थांनी कल म्हळ्या ते बराबर वाच्या सख्य भक्ती श्रीराम मागा झाले निरूपण सातवे भक्तीचे लक्षण आता ऐका सावधान आठवी भक्ती श्रीराम देवासी परम सख्य करावे प्रेम प्रीतीने बांधावे आठवे भक्तीचे जाणावे लक्षण ऐसे देवास जयाची अत्यंत प्रीती आपण वर्तावे तेणे रीती येणे करिता भगवंती सख्य घडे म्हळ्यार कळ्ळें देवाक कल्ल आवडकी तें आमकां आवडचें लागता आनी आमी तशीच कला मागीर देव आवडता न्ही आमकां तुमकां तसं कोण आमकां आवडटा न्ही ती दिसच्याक साधारण मनुष्य असले तरके एखाद मनशाल गूण आवडचा लागले न्ही आमकां प्रेम बसलें की मागीर ती दिसच्याकय गुणटी दिसच्या लागता ती तशी ही सख्य भक्ती भक्ती भाव आणि भजन निरूपण आणि कथा कीर्तन प्रेमळ भक्तांचे गायन ते आवडे देवा वय की नाही देवा कल्ल आवडता हें सगळें आवडता तरी कथा कथा म्हळ्यार कल्लें तरी यथा म्हळ्यार कल्लें जशी हां तथा म्हळ्यार कल्लें तशी जशी तशी हें सगळें जाण सांगतात जाल्यार जिवनांत कशी कोरका कशी जीवन जगका हां तें सांगता ती कथा कसली कोरका कसली कोरणे डूज डोंट्स हें जें सांगता ती कथा तर तशी ती कथेंत आमी रस घेवच्या लागता ती हां आपण तैसेची वर्तावे देवा कशी आवड पळय तेंच आमकां आवडका आपणाशी तेच आवडावे मनासारखे होता स्वभावे सख्य घडे देवाच्या सख्यत्वा कारणे आपले सौख्य सोडून देणे अनन्य भावे जीवे प्राणे शरीर तेही वेचावे सांडून आपली संसार वेता आमगेलेचे रडगाणे रडत बसना त्या देवा लागी हा देवा अशें देव मेळू आयला आमी सतत आमगेले अरे बाबा तो मगल मित्र असो आयला ताका कले कोण दिवचे ताका कले खावच्या घालचे ताका पांय चेपचे ताका सेव करची करीत जावी देवाची चिंता हां मगल वयनी बरी आस मरे कशें स म्हण पयलीं विचारचें निरूपण कीर्तन कथा वार्ता देवाच्याची सांगाव्या म्हळ्यार नारायणाक एक फन हें केली लक्ष्मी म्हळ्यार ताका भावच जाली न्ही सुदा मेळ्ळी तशी सख्य भक्ती अर्जुनान आनी कृष्णा गल आशिल्ली अशीची देवाच्या सख्यत्वासाठी पडाव्या जीवलगासी तुटी सर्व अर्पावे शेवटी प्राण तोही वेचावा आपुले अवघेची जावे परी देवासी सख्य राहावे ऐसी प्रीती जीवे भावे भगवंती लावावी देव म्हणजे आपुला प्राण प्राणासी न करावे निर्वाण परम प्रीतीचे लक्षण ते हे ऐसे सगळ्यांत आमकां कल्ल प्रिय असतं मंडळी त्या म्हळ्यार प्राण स्वतागल प्राण स्वता जीव आमकां सगळ्यांत जास्ती प्रिय असता वय की नाही हां तें प्राणासी न करावे निर्वाण तर देव होच आमकां प्राण जाता ऐसे परम सख्य धरिता देवास लागे भक्ताची चिंता पांडव लाखा जोहरी जळता विवरद्वारे काढील लक्षाग्रहांतन पांडवाल रक्षण केलें की देवा चिंत लागली तांगेली देव सख्यत्वे राहे आपणासी ते तो वर्म आपणाची पासेत मैत्री राखून घेवचे आमकां कळका न्ही आपण वचने बोलावी जैसी तैसी येती पडसादे
म्हळ्यार कळ्ळें आमी जीभ हे न्ही हे कर्मेंद्रिय आसा आनी हे ज्ञानेंद्रिय सुद्दां आसा. कर्मेंद्रिय म्हळ्यार ते खाता करता ते कर्मेंद्रिय कळ्ळें की न्ही रचना. आनी ज्ञानेंद्रिय म्हळ्यार कळ्ळें ताका ते उलयता उलयत की न्ही. तरी आमी कड उकारले खावन आरोग्य सुदारका आनी गोड उलोवंका. हां तावळी संक्रांती आमी नित्य साजरी करता हांगा कित्याक म्हळ्यार देवा सख्यत्व टिकोवंका जाल्यार ते ताजे वर्म ताजे हें आमचे लागींच आसता. आमी कशी वचन उलयता ती आमी कशी लोकांल्या उलयता प्रत्येकान देव आसा न्ही मागीर त्या सख्य आमकां आमगेले आमी कशी वागयता ती. हां आतां आमगेले एक कामवाली आयली समजा आयली तर हांव तान्ने पिवची वेळ आसा ती केन्नाय त्याच वेळार येता. अयो ही कलबा हांव केन्नाय नास्त करचे वेळार येता म्हण उलट म्हाका तिका सांगात जाता न्ही यो गो आमी सांगाती घेवया. चल च्या कोण दवरला चल हून करी आनी म्हजे खातीर घाली तुजे खातीर घाली इतले प्रितीन तो डब्बो हाडी तुका कल खावचे जायी म्हणून काडलें. हांवें घेतलें तिकाय दिलें. हांव जें खाता तेंचें तिका दिवचें म्हळ्यार कितलें तातूंत प्रेम येता. मागीर ती न्ही विकून वतात आमकां खरेची कल जें जाय तें करता ती. आपण असता अनन्य भावे देव तत्काळची पावे. आपण त्रास घेता जिवे देवही त्रास. मित्र शिलमिती आमकां जर दुख्ख जालें ताजे आमकां जावचे पेक्षा दुख्ख त्या देवाक जाता. अयो देवा हांव हाल्या फ्रेंडशीप केल्या हो म्हजो मित्र आसा जाल्यार हांव इतलो प्रयत्न करता आसता दुख्खांतान भायर काडचें पण तो वयर येवच्याक मागना मग कसले प्रयत्नच करना. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम. जैसे जयाचे भजन तैसाची देवही आपण म्हणून हे अवघे जाण आपणासी पाची. कळ्ळें. आपण जितके शुद्ध प्रेम भगवंतावर करू तितके शुद्ध प्रेम तो आपल्यावर करतो. आपण निष्ठेने त्याच्याशी अनन्य राहिलो तर तोही तसाच आपल्याशी अनन्य राहतो. म्हणून काही झाले तरी त्याच्यावरील आपलेपणा कमी होऊ देऊ नये. कितकी फंत आपल्या मनासारखे न घडे तेणे गुणे निष्ठा मोडे. कसलो देव हो इतलें हांव ताजे खातीर केल्लें तरी मगल मना प्रमाण जायना म्हाका जाय आशिल्लें तें जायना पण मगल हिताची नक्की जाता. तरी निश्ठ जर मोडल्यार तागल मैत्री कोण थुंटयली देवागेली हांवेंच थुंटयली. मेघ चातकावरी वोळेना तरी चातक पालटेना. म्हळ्यार एखाद वर्षी अवर्षण जालें पावस पडनी तरी तो चातक दुसरी उदक घेवन पिना खंय तो वाट पळयता. चंद्र वेळेसी उगवेना तरी चकोर अनन्य. ऐसे असावे सख्यत्व विवेके धरावे सत्व भगवंतावरील ममत्व सांडूची नये. सखा मानावा भगवंत माता पिता गणगोत विद्या लक्ष्मी धन वित्त सकळ परमात्मा. देवा वेगळे कोणी नाही ऐसे बोलती सर्वही. सगळीकडे देव भरला सगळेजण म्हणतात ती जाल्यार परंतु त्याची निष्ठा काही तैसी नसे. म्हणून ऐसे न करावे. सख्य तरी खरेच करावे. अरे मैत्री पुणी खरी करा ती. भायर एक भितर एक नाही खावचे दांत विंगड दाखवून दांत विंगड तशी ना. अंतरी सुदृढ धरावे परमेश्वरास. आपुल्या मनोगता कारणे देवावरी क्रोधास येणे ऐसी नव्हे की लक्षणे सख्य भक्तीची. देवाचे जे मनोगत तेच आपुले उचित. इच्छेसाठी भगवंत अंतरू नये की. देवाचे इच्छेने वर्तावे देव करील ते मानावे. मग सहजची स्वभावे कृपाळू देव. देवाक न्ही एरियल व्यू आसता. आतां आमकां दिसता हे कोरोनाचे खंयच्यान आयलें म्हूण जाल्यार परिस्थिती इतली वायट जालेली कोण कोणाक विचारना. सगळो दिवस ते मोबायलान तेंकून बसचे आनी खंय खंय वच्चे एकमेकां तोंड पळयना ती. चेडवं कोणें सांगाती बसून जेवना ती. हां एकमेकां मेळना ती. तो बापूस तरी मस्त फन ऑफिसा वता चेडवांनी उठोवचे पयलीं वच्चे ताणें आनी न्हिद ना पडी येवचें. तर एक दिवस तो रस घेवन अर्द हाजेर थान आयलो तर चेडवान हांव विचारलें हे कोण पावणे म्हण म्हळ्यार बापसूल गुर्तूच ना. तर तसले दिवस आतां पालटले न्ही तातूंय आमी बरें पळोवंक आमी कोरोना शांत आसा ती कांय ना म्हणल्यार तरी आमी घार बसता ती. आमकां कोरोनान आमकां लवींग डिटॅचमेंट शिकयलें की पेशंटाल काळजी घेवंका जाल्यार आमी डिटॅच राबून स्वताक एफेक्ट जायनासतना साक्षी भाव म्हळ्यार कल्लें हें ताणें आमकां शिकयलें. आमकां हे खंयचे कितली मैत्री जाली त्या सगळ्यांतूय श्रीराम भरला. आनंद यात्रेचे पुरे मेंबर्स खंय 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 भिरुल्या ती. हां ते सगळ्यांक एकत्र हाडलें ह्या हाजे निमित्ताने वर्च्युअल मिटिंगा निमित्ताने. आनी हें कशें जाता
ही द्यावाल कृपा. पाहता देवासे कृपेसी मातेची कृपा कायसी, मातावधी बाळकासी विपत्ती काळी. ते अकबर बिरबलाला काणी गोतस तान म्हळखे प्रत्येक वेळाक बिरबलान सांगखे प्रत्येक वेळाक स्वतः जीव महत्वाचा असता. अकबर म्हणाल की ना बा आवसू गल तशी ना, तरी एक हौदान तू एक मांकड आणि तिगल पिल्लाक सोळे आणि त्या हौदांत उद्दा भरत गेले. हां, तावळी तीन त्या चारडा वांचूनच्याक परत परत उद्दा जशी वाढले तर मात्यार धरले के मात्यार थंय धरले त्या चारडान वांचका म्हण. शेवटी त्या उद्दाक तिगल नांका वैरी आना पडे त्या चारडा तो गुडयले आणि ताजी वैर राबली खंय ती. म्हळ्यार हांगा अशी म्हणू पण तशी करना माता ही केन्ना तशी करना. मगर त्या काणयेचेर तित विश्वास ना. कल्या म्हळ्यार मातेन तुझ परमेश्वर असं. मात ही पहिला आमगेल गुरु. पाहता देवाचे कृपेसी मातेची कृपा कायसी, मातावधी बाळकासी विपत्ती काळी. देवे भक्त कोण वधिला कधी देखिला ना ऐकिला, शरणागतास देव जाला वज्र पंजरू. म्हळ्यार वज्र कवच ताजे पिंजर आमगेल भोवती तो करता शरणागतांक. कोणागल टाप लागना आमचले वांकडे समर्थाची या सेवका वक्रपाये असा सर्व भूमंडळी कोण आहे. जयाची लीळा वर्णिती लोक तिन्ही नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी. जय जय रघुवीर समर्थ. देव भक्तांचा कैवारी देव पतितासी तारी, कितले पापी असले तांक सतन वरता. देव होय सहाकारी अनाथांचा सहकारी जाता. देव अनाथांचा कै पक्षी तांगेल बाजू घेता. कोणे अनाथ लोकांक विचारना ती पण देव विचारता. नाना संकटापासून रक्षी दाविन्नला अंतर साक्षी गजेंद्रा कारणे. पशुंक सगळ्यांक देव कृपेचा सागरू देव करुणेचा जळधरू. म्हणजे मेघ देवासी भक्तांचा विसरू कधी पडणार नाही. देव प्रीती राखो जाणे देवासी करावे साजणे. साजणे म्हणजे मग साजण आम्ही संबंध कलो मैत्री कोरका. जीवलगे आवगी पिसुणे जीवलग पिशावारी दुष्टपणा मस्त पंथा काम पैशा खातीर कामाना येती. आमगेल कामा कोण येना त्या खातीर सख्य देवाचे तुटेना, प्रीती देवाची विटेना, देव कदा पालटेना शरणागतासी. म्हणून सख्य देवासी करावे हितगुज तयासीच सांगावे. आठवे भक्तीचे जाणावे लक्षण ऐसे श्रीराम. तशात देव म्हणे देव मात्र नाही, मनुष्य रूपांत येईल देव म्हणे गुरु. जैसा देव तैसा गुरु शास्त्री बोलिला हा विचारू. म्हणून सख्यत्वाचा प्रकारू सद्गुरुसी असावा. श्रीराम. इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे सख्य भक्ती निरूपण नाम समास अष्टम. श्रीराम. हे अप्रतिम हो समास असं तर समारोप करतना श्री समर्थ सांगतात की आपणागल अगदी अंतरीची गूज सुद्धा भगवंताक सांगका आणि त्याला मैत्री करका. आणि जे आम्ही भगवंताला करतली त्यांची सद्गुरुल्याक सांगका कल्या म्हळ्यार ते जिवंतपणाने सदैव सद्गुरू आमकां जेन्ना विचारता ती कल्ले जाय देवा तुका कल प्रॉब्लेम असं समज सांगका. मन खाली करून कल्ले हातची राखण आसतना आमगेले जे दोष असत तेवेच सांगतात तांकां कळटा ती. जाल्यार आमी सांगल्यार ते बेगीन म्हळ्यार आमी एडमीट केल्लो जाता आणि आमी जेन्ना दोश एडमीट करतात आमगेले आमगे सुधारणेचो मार्ग मोकळो जाता आणि गुरू आमकां सम मार्गार हाडटा ती. इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे सख्य भक्ती निरूपण नाम समास अष्टम. श्रीराम. आयचे सख्य भक्ती निरूपण आज एकूच समास जालो पण होड ना जशे समर्थांक जावं का तशी ते करून घेता ती. आमी तांतल्या मैत्री करका. समर्थांनी प्रती एकल्यांगल हात्ता बोट धरलेलं असं मुखार पण ते येत ते आत्मनिवेदन भक्ती सगळ्यांचे टॉप मोस्ट एकदम त्यांनी कोणेय चुकू नका ती सगळ्यांनी त्या ऐकया ती. आणि सगळ्यांगल वतीने हे विवेचन पुष्प श्रीरामाल्या आणि श्री समर्थांगल्या जे रामरूप असत तांगल्या चरणाचेरी आमगल सद्गुरूंगल चरणाचेरी आम्ही अर्पण करूया. सद्योजा शंकराचरण स्वामी ते सगळे गुरुंगले आमगेले हे सती कले प्रतीक जावन असती तांगल्या चरणाचेर आमी ते आमगेल अहम घेवन तांकां सगळे अर्पण करूया. श्रीराम. जय जय रघुवीर समर्थ. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः. अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः.
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. जय शंकर. जय जय रघुवीर समर्थ.